मायमोगाचो येवकार मनीषा जाधव सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स। भौशीक वाठारांनी भिकाऱ्यांचो वाडटा आंकडो वास्कोकारांनी उक्तायलो हुस्को तात्पुरतो आलाशिरो म्हण जाता भौशीक सुविधांचो वापर। पावसातही लोक उदकाक लागून सोसतात कळ उदकाची नासाडी चालूच कोण घेतलो दखल लोकांक सोसची पडटा कळ। परतून वीज पुरवण जाता खंडीत स्मार्ट मिटराचो आकांत समस्यांचो रेवाडो घेऊन पेडणे वीज खात्यात लोकांची व्हड गर्दी। आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। शारात महत्वाच्या भौशीक वाठारांनी भिकाऱ्यांची वाडटा उपस्थितीक लागून वास्कोकारांनी हुस्को उक्तायला। बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, बाग आणि हेर भौशीक सुविधांचो तात्पुरतो आलाशिरो म्हण वापर जायत आशिल्ल्यान नितळसाणीचो प्रश्न निर्माण जाता आणि प्रवाशांक भोंवडेकारांक गैरसोय जाता अशें लोकांचे म्हणणे आसा। एके वटेन सरकार उदरगतीची पावलां उबारतात जाल्यार दुसरे वटेन त्याच उदरगतींच्या पुलापना भिकारी आणि बिगर गोंयकार आपलो राबितो करताना दिश्टी पडटा। देखीक वास्को वाठारांत अशेंच दृश्य पळोवपाक मेळटा। उदरगत म्हणटा जाल्यार असल्या समस्यांचेर सरकारान आदी लक्ष घालपाक जाय, लोकांनी खंत उक्तायल्या। पुलिसान बॅगराक काडपाचे ते सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ते रस्त्याचेर दिसपाक जायना, ते फुटपाथाचेर दिसपाक जायना, ते खंय न्हिदलेले दिसपाक जायना। तांकां एक शेल्टर होमाचे गव्हर्मेंटान डिक्लेअर करपाक जाय आणि थिंगा घालपाक जाय। आयज एवरी सिग्नलाचेर ते धाकटे धाकटे भुरग्यांक येवन भीक मागता आणि फूल सेटिंग आसता। अर्ध तास ते मागपाचे, अर्ध तास तेच मागतात। तांकां सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर केला की बाबा ए बॅगर ऑन एनी सिग्नल ऑन एनी फुटपाथ दिसल्यार तुम्ही तांकां दवरून शेल्टर होमान घालपाक जाय म्हणून। आमी हिंगा रुलूच ऑबे करना। आमी कितें म्हणटा आमी डेव्हलपमेंट केला। डेव्हलपमेंट कशें आसपाक जाय, गव्हर्मेंटाचे रूल फॉलो करपाक जाय, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ताका इम्प्लिमेंट करपाक जाय, तेन्नाच ते डेव्हलपमेंट म्हणटा न्हू। एज अ रेल्वे कमिटीचे मेंबर आसल्या कारणाक हांवें हो इश्यू रेल्वेचेरूय उबारला। कित्याक थंय प्लॅटफॉर्माचेर बिश्टे अशे वाड्या मेड्या धांवूंक वयता तांकां कांय ना। स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिलां म्हाका रेल्वे स्टेशनाचेर विदाउट पास जो कितें आहा स्टेशनार चडटलो जाल्यार तुका पास जावो पडटा, ताका प्लॅटफॉर्म तिकेट जाय पडटा, ती तिकेट काडपाची आनी भितर वचपाची। ती तिकेट सुद्दां सडन वरां 1 वर 2 वरांचो वॅलिडिटी आसा, तेज्या वयर ती वॅलिडिटी आसना। आज लकीली हांव म्युन्सिपालिटीच्या वास्कोच्या बाजारान येयला, पण आज कितें पळयतलो म्युन्सिपालिटीन लाखांनी पयशे मोडल्या। हे बरें शेल्टर केलां, बरें दिसता, बरी सकाळी फुडें सारण मारतले म्युन्सिपालिटीचे लोक, बरें क्लीन केलां। पण आज पळोवपाक कितें सगळे हे बॅगर थंय बसलेले आहा आणि ते कोणाकूच बसपाक दिना। आणि बॅगर बसल्या म्हूण कशें आपली फाटली फुटली घेवन बेडशीटां आनी सगळे घेवन म्हणटा कितें तेंचें तें परमनंट घर। हांव सांगूंक सोदता कितें वास्को ते स्मार्ट सिटी म्हणटा, इतले पयशे इबाड करून लोकांचे कश्टाचे पयशे इबाड करून लोकांनी जो टॅक्स फारीक केला तेजेर पयशे हे करून आज हे कोणाक आज ते बेंच घातलेले आहा तिंगा बसपाक ते कोणाक जो कोण बसीन वयता, बस येवंक ना, एक मातसो टायम आहा 5 मिनटां 10 मिनटां तांकां बसपाक, पूण सीट ऑक्युपाय कोणें केल्या। एक्चुअली पुलिसेन सकाळी फुडें एक रावंड मारपाक जावो, पुलिसेन हांकां काडपाक जाय। कित्याक म्हाका उगड आसा काल वाज आसतना आमी 2 ट्रेनी भरून 2 बोगी भरून हिंगासून सगळे आमी बॅगर्स धाडलेले, हिंगासून तांकां लोंडा सोडलेले आनी लोंडासून तांकां जाय थंय वचून म्हणलें। एक 3-4 म्हयने तरी शांती आसली। आज आमदाराक उलो मारता तेणी हेजेर नदर मारची। उलयले म्हणून जायना आपण हे केलें आपण तें केलें, पूण जेन्ना सिटी बुरशी आसता, आमची वास्को सिटी इल्लीशी ल्हानशी, ती क्लीन दवरपाक हांव नको। आमदाराचो कितें प्रश्न आहा तो आनी आमदाराचो कितें प्लॅन आहा तो। आज म्युन्सिपल आज आमी फिश मार्केटान गेला थंय तेंच तो लोक कितकीशी ग्रेवन्सी घालता, पण आज ते हिंगाच न्हू ते साईबाबा टेम्पला कडेन बसून बॅगर बसून थंय सायडीक बसून हागता ते। सकाळी फुडें लोक येता टेम्पटेशनाक बी नाकाक धरून भोंवता। ही वास्को सिटी काय आमची? हे ते करपाचे न्हू, क्रिस्तांव मुसलमान आनी ते करप ना, ते नाका हिंगा आमकां।
आमकां आमची सिटी आमचे गोंय कशें राखपाचें हें पळोवपा जाय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. राज्यात एके वाटेन लोकांक उदकाक लागून कळ सोंसची पडटा जाल्यार दुसरे वाटेन पायपलायनी फुटप आणि उदकाची नासाडी जावप ही परंपरा चालून रावल्या. दाबोळी माटवे हांगा अशीच एक घडणूक गोवा 365 उक्ताडार हाडल्या. उदकाच्या पायपलायनीचेर नव्यान बसयल्लो पीडब्ल्यूडी वाल्व फाटल्या 8 दिसां सावन सेगीत गळत आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. दर दिसा व्हड प्रमाणात पिवपाच्या उदकाची नासाडी जायत आसा, तरी लेगीत सुदारणा करपाची कसलीच चिन्हां मात दिसनात. माटवे दाबोळी हांगा एक सप्तकभर पिवपाचे उदक फुकट गेले. हाका लागून येरादारी करप्यांकय धोको आसता. राज्य सरकार गोंयांतल्या घरांनी पुरवण करचे पयलीं धरणांच्या उदकाचेर प्रक्रिया करून पिवपाच्या उदकात रुपांतर करपाक कितलेशेच कोटी रुपया खर्च करता. फाटली कितलीशीच वर्सां परत आश्वासनां दिवन लेगीत 24 वरां उदकाची अखंडीत पुरवण जावप हे एक सपन जावन उरला. अशा वेळार प्रक्रिया केल्ल्या पिवपाच्या उदकाची नासाडी ही एक गंभीर हुस्क्याची गजाल. पळयात आमचो रिपोर्टर हिरू महालेचो माटवे दाबोळी सावन हो खासा रिपोर्ट. जायते गांवांनी आमी पळयता की उदका खातीर लोकांक जायतो त्रास जाता की उदीक मेळना म्हण. पूण आतां मातशें फाटल्यान पळोवंक शकता की जे हांगा जे वॉटर पायपलायन आहा तिका खंय तरी वालाचें काम आसलें. फाटले म्हयन्याभरान हे उदकाचें कनेक्शनाचें काम चालू आसलें, बट फाटले 8 दीस जाले हो वालाचें काम केल्या उपरांत हो वाल चालू केला, पूण हे उदीक अशेंच वेस्ट वयता. पळोवंक शकता हे उदीक सगळें ड्रेनान सकयल न्हंयेन वयपाक लागलें आसा. पूण हे उदीक पोर्टेबल जे वेस्ट जाता हेचेर कोणाचोच लक्ष ना. इतके सरकार पयसो खर्च करता की हे प्युरिफाय करपाचें आनी मागीर लोकांक पावोवपाचें आनी तेच्या उपरांत लोकांक चार्जीसूय घेता. पूण हे वेस्ट वयता तेचें कितें? हेचेर कोण जबाबदार? जर पीडब्ल्यूडीन हेचेर काम केलें जाल्यार हे वाल सारको जाला काय ना, जावं 8 दीस हांगासर येता वयता ते पळोवपाक जाय. पीडब्ल्यूडीचे जायते हांगासर स्टाफ वयता आसतले, एटलीस्ट तेचेर ते काम करपाक जाय आसलें. कित्याक ही वेस्ट इतकी उदीक हांगासर वयता तेन्ना हेचो कोण जबाबदार? जर काम केलें जाल्यार फाटल्यान जो हो एक्सिडंट प्रोन जो शार्प टर्न आहा हांगा आनी हांगा जे टर्न आहा ते काम तेचें अर्धवट केलां, तेका सायडीसून एज सुद्दां ती कोसळ्ळी आसा. सो जर हांगा एक्सिडंटूय जावपाक शकता. सो जे ऑथॉरिटीज आहा जावं रोड्साचे जावं ह्या पीडब्ल्यूडीचे उदकाचे वॉटर डिपार्टमेंट हेंच्या तेचेर लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक पोर्टेबल वॉटर जशें आमी लोकांक चार्ज करतात की बाबा तुमी पे करचे, तशेंच हे उदीक वेस्ट जावचें न्हू आनी लोकांक बरें तरेन सुरळीत उदीक मेळचें. कित्याक की म्हाका दिसता की हे उदीक अशें जे वयता तेतून लोकांकूय उदीक कमी मेळटा आसतलें. सो मागता की हेंच्यांनी हेचेर कारवाई करची. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओंकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काँग्रेस शिष्टमंडळान पेडणे वीज खात्यात थेट मोर्चा वेलो. सहाय्यक अभियंत्याक मेळोन परत वीज पुरवण खंडीत जावप, स्मार्ट मिटराची समस्या, लोकांच्या फोन कॉलांक प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्यान जायत्यो भौशीक कागाळी मांडल्यो. कागाळी सोडोवपाच्यो आनी वाठारांतल्या विजेच्यो सेवा सुधारच्यो अशें आवाहन शिष्टमंडळान खात्याक केलें. राती पावस पडलो, आसापूर जो रस्तो आसा जो पर्यायी रस्तो केल्लो तो सबंद बुडलेलो आसा आनी लोकांक अशें येवचें पडटा लांबच्यान. तुमचे स्मार्ट मिटराक हे कितें आहा तुमचे? स्मार्ट मिटर म्हणजे कॉन्सेप्टच खबर ना लोकांक. स्मार्ट मिटर बसोवपाचो कित्या खातीर? आनी हेच मिटर तुमचे सारखे रिडींग दिना. एक तेची बिलां जेंची घरां धाकटी आसा, ज्यांच्या घरांनी इलेक्ट्रॉनिक आयटम काय नसता, तेंची 4-4 हजारां बिलां येतात. ते क्लॅरिफाय केल्या उपरांत तेंची परतून कमी जाता. म्हणजे हेंचे मेकॅनिझम सारखे ना. जोपर्यंत मेकॅनिझम सारखे ना तोपर्यंत स्मार्ट मीटर हाडून कितें फायदो? आणि कोणाक जाय स्मार्ट मीटर? हेच मीटर सारखे चलया मरे तुमी. सो आमचो विरोध हा स्मार्ट मिटराक. घ्या आम्ही गेल्या 1-2 म्हयन्यांक हांगा एकदम म्हणटा तशें गरमी ग्रासले, तेका लागून आमकां ना विलास जालो. तेका लागून आमी हांगा आयज म्हणटा प्रोटेस्ट मोर्चा काडपाचो ठरयलेलो. पण जेन्ना आमी डिक्लेअर केलें त्याच्या दुसऱ्या दिसाचेर कांयशे प्रॉब्लेम हेंच्यांनी आमच्या गांवांनी येवन सगळी झाडां बिडां आसली ती सगळी मारली. तेका लागून त्याच्यान फुडें कितें लायटीचो तसो इश्यू जावंक ना. पूण ज्या टायमार आमी सांगल्या त्या टायमार आमकां हांगा येवन तांकां लोकांचे प्रश्न हे मांडूचेच पडले. आणि ते मांडटना अशें दिसलें की आमी तांकां रिक्वेस्ट केली, जे लायनीच्यार जे लायनमॅन जे टायमार ज्या कस्टमराचो फोन उखलिना किंवा जेंका फोनाची हे ना आणि जे काम करूंक जाय ते काम करूंक तांकां जे दिसना आणि तेंच्यान जायना जाल्यार तेंची ट्रान्सफर करपाची आणि दुसरे कोण तरी एक्टिव्ह बरे भुरगे आहा तांकां हाडून दवरपाचे, जेणे करून आमकां हक्कान तांकां फोन करूंक मेळ्ळो आणि तेंच्या कडसून आमचे प्रश्न सुटावे जातले.
इतलेच मागता आणि अजूनही त्यांना 8 दिसा पावस जावंक ना. 8 दिसाचो टायम हा. जर खंय तरी हेज्या खातीर लायनीत जर झाडां बिडां आहा जाल्यार कापपाची आणि जी डीम लायट बी येता त्याच्यावर आमकां जो ट्रान्सफॉर्मर हा तो घातलो तरी आसतना काय प्रॉब्लेम सुटांक ना. आणि ह्यान फुडें जर असो जर प्रॉब्लेम सुटांक ना जाल्यार आमी तर फुडें जाहीर कितें आहा ते आमी सांगतले आणि आमचे प्रश्न मांडटले. पूर्ण घडणे चालू केले नाही. खुबशे टायमार लाईट वयता आसा. आमी सुद्धा त्यांना कंप्लेंट करता पळय. आमी सुद्धा त्यांना ऑफिसान फोन करता रिसीव जायना त्यांच्याकडे. आणि कोण ट्रीप घालता ऑपरेटर नसता ते कोण ट्रीप घालता आणि तो काय बोलता तो पावसाचे टाइम सोडून ऐकून घ्या सर. मेन आता एक टायमार मिनिट. झाडा कापता. आता कोरगाव साईड हा आमचे अंडरग्राउंड आता चालू करतले आम्ही. कोरगाव साईड सायडीक तुमचो नॉर्मली इश्यूज आमकां येयना. आता कित्याक वी आर डुएल सप्लाय आहा. हरमलसोनय फीड करता आमी, मांद्राच्यानय फीड करता. आमची सप्लाय तेवढ्यान वयता. कोरगावचो एलिमिनेट कंप्लीट इश्यू जालो. ना पावसा पयलीं तुम्ही कित्याक कटिंग करिना? कटिंग केल्ले आसा पण ऐकून घ्या. परवाच्या दिसा फोन केलो जाल्यार सांगता कितें झाड पडले म्हणून. ना आता एक मिनिट. आता वारो येवन तेन्ना पयशे लांबचे जे आमी कॉरिडॉर क्लीन करता लायनीचो. आता लांबच्यान मातशे 2-3 मीटर भायर आसलेल्यान पडले ताका आमी कितें करतले की खाल्ली सुद्धा पडटा ना. आसता चालूच आसता. आणि लास्ट टाइम आता ह्या दिसांनी मे म्हयन्यात बारीक बारीक तशेच इश्यू येयले आमकां. वर्षा बिडरार चडशे तशेच इश्यू येयले. खरेंच केरी बिडरार कांयच इश्यू येना. सिटी बिडरार ना. वयर तुये बिडरार काय ना. इवन नाझीर बिडरारय आमकां काय ना. आमी कटिंग आता कशें केलां विदाउट इंटरप्शन म्हणजे त्या एरिया तितली भाग घेवन केला कटिंग. लोकांक आता सगळेच बंद घालून करच्या पेक्षा इल्लो तशें काम केलां. ह्या सांगलेले की आम्ही तसे जर सॉर्ट आउट जायना जाल्यार आम्ही हांगा येतले म्हणून मोठ्या प्रमाणात. पूण काहीशे गोष्टी तेंच्यांनी सॉर्ट आउट केले पूण ते परमनंट जावंक जाय. ह्या उद्देशान आमचे डेलिगेशन आम्ही आयज हांगा येयल्ले की ताजेर परमनंट सोल्युशन कितें. आता जेई कडल्यान कळ्ळें की तेणें पत्र व्यवहार केलो आणि जागा सोदप ह्या आसा. म्हाका एक प्रश्न पडला की जागा तांकां सर ते ह्या घालपाक जाय, स्टेशन घालपाक जाय. एक सब स्टेशन थंयसर जेणे करून हो प्रॉब्लेम जो आसा ह्या 3 गावांचो कायमस्वरूपी ताका निकाल लागतलो म्हणून. 2.5 वर्सां जाली. तुमकां खबर आसतली 2.5 वर्सां पयलीं आमी होच विशय घेवन हय येयल्लेले आणि आमकां तेन्ना तेच सांगलेले की ना आमी हेचेर पत्र व्यवहार चालू आसा आमचो आणि हे करतले. पूण प्रश्न एकच उरता की जमीन जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत ह्या 3 गावाच्या लोकांनी अंधारान रावपाचे काय. आणि ते सगळे असताना आमदार कितें करता. पंचायत बिल्डिंग नसली म्हणून थंयसर पंचायतीचे प्रोविजन केले. हे गजाली आरोग्य, लायट, पाणी, रस्तो हे सगळे बेसिक नेसेसिटी आहा ह्या मतदारसंघाचे. हेजेर केन्ना काम करतलो. जे गजाली आम्ही सांगलेले की जे गजाली हे काम हेसर प्रॉब्लेम जाता ते गजाली त्यांच्यानी 2 दिसा भितर सॉर्ट आउट केले. आणि आम्ही सगळ्या लोकांक कळयले. लोकांनी सांगले की बाबा हे गजाली जाले पण आमची मागणी आसा की तुम्ही वचून तांकां विचारा की हेजेर परमनंट सोल्युशन कितें का म्हणून आयज आमी हांगा येयले. ना जाल्यार आमी एक बातमी सुद्धा काडटले की बाबा आंदोलन आहा ते आमी स्थगीत करता कारण मागणी जी आमी मागलेली ती पुराय जाली. पण तशें ना कारण हे ज्यो गजाली आसा झाली काय आश्वासन तात्पुरते जाली. आश्वासन तेंच्यांनी दिले पण आमकां कितें जाय ह्यो डिफिकल्टी परमनंटली तेका सोल्युशन जाय. सो आमी परतून ताका रिक्वेस्ट केली की सरकारी दरबारान आमच्या कडल्यान तुका कितें हेल्प जाय. कारण अशें आता की 2.5 वर्सांनी जेन्ना हो प्रश्न परतून उद्भवता जाल्यार म्हाका दिसता की आमदाराक हेचेर कांयच खबर ना विशय आणि त्याच्या खातीर ते लोक काळोखान रावता परतून. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक. भाजपाच्या अप्रतिमपणान बंगालातल्या जैताचं राजकीय संभाषण अजूनही चालूच असताना आयज दिल्लीत 23 विरोधी पक्षांक घेऊन चडसो निद्रिस्त आशिल्लो इंडिया ब्लॉक बसयलो. हे बसकेत 1-4 आणि 1-4चो जाहीर संदेश दिताना बंद दारा फाटल्यान खर मतभेद जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. आणि 2029 वर्साचे वेंचणुके पयलीं विश्वासार्ह आव्हान दिवपाच्या युतीच्या क्षमतेचेर गंभीर प्रश्नचिन्ह उप्रासले. भाजपान निमणे सत्तेवयली आपली पकड वगडायली तेन्ना खोलायेन रुचिल्ल्या राजकीय यंत्रणेचे कितें जाता ते भाजपाच्या बंगालातल्या जैताक लागून उक्ते जाला. ताचे उपरांत जी दृश्यां आयली हिंसाचार, विस्थापन आनी कितलेशेच लोक सेटल जावप फाटीं उरिल्ल्या राजकीय पोकळीचे भिरांकूळ चित्र दाखयतात. या गंभीर घडणुकेक लागून विरोधकांक व्हडली शिटकावणी मेळटा. जर इंडिया ब्लॉक हिंदी मध्यभागात
आणि विस्तीर्ण उत्तरेत अर्थपूर्ण प्रवेश करूंक शकना जाल्यार दक्षिणेकडल्या राज्यांक धरून दवरप ही दीर्घकालीन तिगून उरपाची रणनीती न्हय. दक्षिणेक अर्थीक समृद्धीक मेळूं येता, पूण राजकीय सत्ता केंद्रात थारता आणि ती सत्ता संघराज्य संस्था, तपास संस्था आणि प्रशासनाच्या लिव्हरांचेर नियंत्रित दवरल्यार येता. काँग्रेस आणि ताच्या इष्ट पक्षांक हे वास्तव समजूंक ना जाल्यार भाजपाक दरेक मतपेटीत लेगीत तांकां हारोवपाची गरज ना. ते फकत विरोधकांक गुट लावन दवरूंक शकता. संस्थात्मक दबाव आणि कॅल्क्युलेटेड डेव्हलपमेंट SOP वापरून तांची प्रासंगिकता राज्याप्रमाण निष्प्रभ करप. वेंचणुकेची गती परतून मेळोवपा खातीर काँग्रेस संसदेत बळिश्ट कामगिरी आणि गांधी घराण्याच्या चिरस्थायी दूरचित्रवाणी आव्हानांचेर निंबून आसा अशें दिसता. पूण राजकीय विश्लेशक आणि जमनी वयले प्रत्यक्ष निकाल वेगळेच चित्र दाखयतात. जो मेरेन विरोधी पक्ष संघटीत जायना, आपले भितरले विरोधाभास सोडयनात आणि एक सुसंगत राष्ट्रीय पर्याय तयार करिनात, तो मेरेन संसदेत फकत आडखळ मतां जावची ना. घड्याळ सामकेंच सोंपें आसा. आयचे इंडिया ब्लॉक बसकेत महत्वाचे तपशील अशे आसात. हे लक्षात घेवपा सारखे आसा की 2024च्या लोकसभा वेंचणुके उपरांत जंय सुरवातीक आशावाद आसून लेगीत युक्तीची कामगिरी उणी जाल्या, हो गट चडसो राजकीय लकव्याच्या स्थितीत आसा. ताचे मुखेल घटक सत्ताधारी पक्षा परस परत एकामेकांकडेन वळटात. Vote loot and stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. Second point, it was unanimously agreed to demand the immediate resignation of the Education Minister because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination. Third point, the union government should immediately call an all-party meeting to discuss the precarious current economic situation, unemployment, price rise, and farmers' issue and other people-centric issues. Fourth point, it was unemployment, price rise, and farmers' issue and atrocities and people-centric issues. Fourth, it was agreed that all of us parties would meet every 2 months. The next meeting will be held in Hyderabad on 8th August. Then fifth point, Parliament coordination will continue during the monsoon session with daily morning meetings in the office of the Honorable, as usual, leader of opposition party. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक लहानसा विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ह्या सप्तकात लेगीत राज्यात पावसाचो नेट पळोवपाक मेळटलो. कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान विभागान येल्लो अलर्ट जारी केला. गडगड विजेच्या सांगातान पावस हजेरी लायतलो. मळबात खूप आदडटली. कांय सुवातांनी वादळी वारे घोळटले. उष्णतायेंतल्यान थाकाय मेळटली. तापमानात उणाव जातलो. थंडसाण जाणवतली. IMDन अदमास उक्तायला. मंगळारचे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. राज्यात पावसाचो नेट. पावसाक विजेचो सांगात. वादळी वाऱ्या सयत पावस. जतनाय घेवपाचो सल्लो. गडगडा सयत पावस. येल्लो अलर्ट जारी. तापमानात उणाव. तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.